नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. मुरगांव पालिकेच्या वेंचणुके खातीर आतां मेरेन 155 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले आसा. शुक्रारा रातीक दाबोळे जाल्ल्या चोरी प्रकरणांत पुलिशेन 3 आरोप्यांक घेतल्यात ताब्यांत. चोरिल्लें सामानूय पुलिशेन घेतलें ताब्यांत. गोंय राज्य सहकार युनियनाच्या वेंचणुकेंत 7 संचालकांची बिनविरोध निवड जाल्या. मुखेलमंत्र्यान पॅनलाक भेटयली परबीं. म्हापशा पालिकेच्या वेंचणुके खातीर 118 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्यात. चिखले पंचायतीच्या वार्ड नंबर 2 स्टेफनी लुकास हाची बिनविरोध निवड. कोलवाळे बंदखणींतल्यान 2 अंडर ट्रायल कैदी उपेंद्र नायक आनी हुसैन कोट गायब जाल्ले ते उसरा रातीक 3 वरांचेर कोलवाळे बंदखणींतूच सांपडले. पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर अर्ज भरिल्ल्या 6 उमेदवारांनी अर्ज घेतले फाटीं. मांद्र्या दर्यावेळ चोरी करतना पेडण्यां पुलिशेन चंदन बनवरलाल साहू आनी विशाल भवानीशंकर साहू ह्या 2 मूळ राजस्थानाच्या आरोप्यांक अटक केल्या. तरींतल्यान आरडेक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आरडेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडेक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं.